2009, 2014 आणि 2019च्या लोकसभा वेंचणुकेत उत्तर गोंय मतदारसंघात भाजप पक्ष आघाडीचेर आसा तो पळोवपाक मेळ्ळा, जाल्यार दक्षिण गोंयांत 2 फावट काँग्रेस पक्षान वर्चस्व गाजयलां। 2024च्या वेंचणुकेक कोण बाजी मारतलो हाची उत्सुकता जणेक गोंयकारांक लागल्या। 2009 सालांत श्रीपाद नायक हांकां 1,37,716 मतां मेळिल्लीं, जाल्यार काँग्रेसीच्या जितेंद्र देशप्रभू हांकां 1,31,363 मतां पडिल्लीं। श्रीपाद नायक त्या वेळार फक्त 6,353 मतांनी जिखिल्ले। उपरांत 2014च्या लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नायकाक 2,37,903 मतां मेळिल्लीं, जाल्यार काँग्रेसीचे उमेदवार रवी नायकाक 1,32,304 मतां पडिल्लीं। तेन्ना श्रीपाद नायक उत्तरेत 1,05,599 मतांनी लीड घेवन जिखिल्ले। ह्या फावट 2014 सालांत आशिल्लो काँग्रेसीचो उमेदवार भाजपात आसा आनी सरकारांत तो मंत्री आसा। 2019च्या वेंचणुकेत उत्तर गोंयांत भाजपाचो उमेदवार श्रीपाद नायक हांकां 2,44,844 मतां पडिल्लीं, जाल्यार काँग्रेसीचो उमेदवार गिरीश चोडणकर हांकां 1,64,597 मतां पडिल्लीं। आता 2024च्या वेंचणुकेत भाजपाच्या श्रीपाद नायका आड इंडिया आघाडीचे समर्थन दिल्लो काँग्रेसीचो उमेदवार रमाकांत खलप, आरजीपीचो मनोज परब आसा। उत्तर गोंयांत 8 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत आसा। उत्तर गोंयचे 5,80,577 मतदार 7 मार्चाक आपलो खासदार थारायतले। दक्षिण गोंयांत फाटल्या 3 लोकसभा वेंचणुकांचो इतिहास पळयल्यार काँग्रेसीक 2 फावट जाल्यार भाजपाक 1 फावट जैत मेळ्ळा। 2009च्या वेंचणुकेत दक्षिण गोंयांत फ्रांसिस्को सार्दिना हांकां 1,27,494 मतां पडिल्लीं, जाल्यार भाजपाचे उमेदवार नरेंद्र सावयकाराक 1,14,978 मतां मेळिल्लीं। 12,516 मतांनी त्या वेळार काँग्रेसीन दक्षिण गोंयचें सीट मेळयिल्लें। 2014 लोकसभा वेंचणुकेंत मोदीची लाट आयली, त्या वेळार भाजपाचे उमेदवार नरेंद्र सावयकार हांकां 1,98,173 मतां मेळिल्लीं, जाल्यार काँग्रेसीचो उमेदवार अलेक्स रेजिनाल्ड हांकां 1,66,226 मतां पडिल्लीं। 32,330 मतांनी लीड घेवन भाजपान जैत मेळयिल्लें। आता 2024त रेजिनाल्ड काँग्रेस पक्षांत ना, मात ताचो तेंको भाजपाच्या उमेदवाराक आसा। 2019च्या वेंचणुकेत दक्षिण गोंयांत काँग्रेसीन बाजी मारली। काँग्रेस उमेदवार फ्रांसिस्को सार्दिनान 2,01,561 मतां घेतलीं, जाल्यार भाजपाच्या सावयकाराक 1,91,806 मतां मेळिल्लीं। 9,755 मतांची लीड घेवन काँग्रेसीन त्या वेळार बाजी मारली। 2024च्या वेंचणुकेत दक्षिण गोंयांत भाजपाच्या वतीन पल्लवी टेम्पो, काँग्रेसीच्या वतीन कॅप्टन विरियातो, आरजीपीच्या वतीन रोबर्ट पेरेरा आनी थोडे अपक्ष उमेदवार आसा। ह्या फावट भाजपान दक्षिण गोंयांत महिला उमेदवार दिल्या। महिला उमेदवार तशेंच नवो उमेदवार दिला। तशेंच काँग्रेसीनूय कॅप्टन विरियातो नवो उमेदवार दिला। आरजीपीचो उमेदवार नवो आसा। पळोवपाक गेल्यार काँग्रेस, भाजप, आरजीपी तीनय उमेदवार नवे आसा। दक्षिणेत 5,98,767 मतदार आपलो कौल 7 मार्चाक उमेदवाराक दितले। आता 2024च्या वेंचणुका कडेन गोंयभरच्या जनतेच्यो नदरो लागिल्ल्यो आसा। कोण बाजी मारून खासदार जातलो हाचे कडेन नदरो लागिल्ल्यो आसा। 7 मार्चाक 3ऱ्या टप्प्यात जावपी वेंचणुकेत गोंय मतदान करपाचें आसा। सगळ्या पक्षांचो प्रचार गोंयभर पुराय जाला। इतली वर्सां लोकसभा वेंचणूक म्हणटकर गोंयांत प्रामुख्यान काँग्रेस भाजपा मदीं फायट आसताली, मात ह्या फावटच्या वेंचणुकेत ह्या रिंगणांत थळावो पक्ष रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष देंवला। म्हणटकर मतदार खंयचे वटेन मतदान करतलो, कसले मुद्दे दोळ्यामुखार दवरून मतदान करतलो होवूय प्रस्न आसा। तशें पळोवपाक गेल्यार उत्तर गोंयांत 8 आनी दक्षिण गोंयांत 8 उमेदवार वेंचणुकेक उबे रावल्यात। ह्या फावटची वेंचणूक फाटल्या वेंचणुका परस वेगळी आसा। वेंचणुकेचे मुद्दे वेगळे आसा। इतली वर्सां लोकसभा वेंचणूक म्हणटकर म्हत्वाचो घटक आसतालो तो उत्तर गोंय मतदारसंघ आनी दक्षिण गोंय मतदारसंघ, मात ह्या फावटच्या वेंचणुकेत उत्तर गोंय, दक्षिण गोंय हो घटक थंयच उरल्यात। हातूंत खुबशा घटकांची भर पडल्या। गोंय जरी ल्हान असलें तरी राजकीय नदरेन ही सिटां खूब म्हत्वाची आसा। ह्या फावटची वेंचणूक वेगळी कारण हरशी काँग्रेस, भाजप, आप, राष्ट्रवादी पक्ष अशे पक्ष पातळेर जावपी वेंचणुकेन ह्या फावट वेगळें रूप घेतलां। भाजपा आड वेंचणूक लढपाक काँग्रेसी बरोबर हेर पक्ष वांगडा आयल्यात।
इंडिया आघाडीच्या नावान सगळे पक्ष भाजपा विरोध लढपाक एकठांय आयल्यात। देशभर चित्र तशेंच आसा, हाका गोंय आडवाद ना। गोंयांत भाजपा आड इंडी अलायन्स आयल्यात। इंडी अलायन्साक थळावो पक्ष गोवा फॉरवर्ड पक्ष, उद्धव ठाकरेची शिवसेना, शरद पवारांचो राष्ट्रवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आनी हेर कांय पक्षांनी तेंको दिला। त्यान भायर खुबश्या जाणांनी तेंको दिला। हो फॅक्टर ह्या वेंचणुकेंत म्हत्वाचो आसा। हरशी लोकसभा वेंचणुकेंत मतां वेगवेगळ्या पक्षांनी वांटून वतालीं। ती मतां एकठांय हाडपाक इंडिया आघाडी तयार जाल्या। आतां ह्या फॅक्टराचो कितलो फायदो जातलो हो प्रश्न आसा। पक्षान विचार करून जसो इंडिया अलायन्स केला तसो मतदारूय चिंततलो काय ना हो वेळ थारायतलो। मतदार कसो विचार करून मतदान करतले हें पळोवपाचें आसा। थळावो आरजेपी पक्ष होवूय घटक म्हत्वाचो आसा, कारण हो पक्ष पयलेच फावट लोकसभा वेंचणूक रिंगणात देंवला। तांचोय आपलो स्वताचो मतदार आसा। त्यान भायर कांय अपक्ष उमेदवारूय वेंचणूक रिंगणात आसा। मतां खंयच्यान वतलीं, खंयचो पक्ष बाजी मारतलो हें मतदाराच्या हातान आसा। ह्यान पयलींच्या वेंचणुकांनी वेंचणुको लागीं पावतकर कांय प्रमाणांत लोकांचो कौल खंयचे वटेन आसतलो हाचो अदमास येतालो। मात ह्या फावट चित्र तशें स्पश्ट कांय समजना। कौल खंयचे वटेन वतलो हें कळना। जरी तर उमेदवार पक्ष अमकी लीड घेतलो म्हूण दावो केल्लो तरी तशी लीड मेळटली काय ना हो प्रश्न आसा। अजून तशें पिक्चर क्लियर ना। व्हडले व्हडले तज्ञ लोक, राजकीय मळावेले जाणकार जशें चिंतता तसो निकाल लागतलो अशें चित्र दिसना, कारण खंयच्या एका वटेन निकाल लागतलो काय ना हातूंत दुबाव दिसता। कांय मतदार सांगून अमक्या पक्षा बरोबर रावता, उक्तो तेंको दिता, तर कांय मतदार ज्या पक्षाक विरोध करता ते उक्तेपणान उलोवन दाखयता। उरता तो सायलंट वोटर। हो मतदार म्हत्वाचो थारता, कारण हो मतदार खंयचे वटेन मतदान करतलो हें चित्र स्पश्ट नासता। ताणी आपल्या मनान थारायल्लें आसता कोणाक मतदान करप तें, मात केन्ना उलोवन दाखोवनासता। म्हणटकर मतदान कशें जातलें तें कळना। जाणकारांचो विचार आसता तसोच निकाल लागतलो अशेंय जायना। आनी गोंयांतय अशेंच चित्र आसा। सायलंट वोटर म्हत्वाचो आसा। त्यान भायर गोंयचो मतदार केंद्राचें नेतृत्व पळोवन मतदान करतलो काय ना, गोंयचें नेतृत्व पळोवन मतदान करतलो वा मुद्दे पळोवन मतदान करतलो होवूय म्हत्वाचो विशय आसा। फाटल्या वेंचणुकांनी जशे मुद्दे म्हत्वाचे आसताले ते मुद्दे ह्या वेंचणुकांनी म्हत्वाचे उरिल्ले ना। विशय बदलल्यात। स्पश्टपणान उत्तर गोंय, दक्षिण गोंय म्हूण जावपी वेंचणुको बदलल्यात। ह्यान पयलीं गोंयांत तरी वेंचणुकांनी धर्म मदीं येनासलो, मात आतां धार्मीक फॅक्टरूय मदीं आयिल्लो दिसता। समाज प्रामुख्यान पळोवन वेंचणुको जावपाक लागल्या, तर कोण मायनॉरिटी घटक फोकस करून मतदान करपाक लागला। एकूण चित्र पळयल्यार ह्या वेंचणुकेंत परिकार फॅक्टर मिसींग आसा। गोंयांत मनोहर पर्रीकर नासतना गोंय लोकसभा वेंचणुकेक मतदान करपाचें आसा। हाचो कितलो परिणाम जातलो काय ना हेंवूय पळोवपाचें पडटलें। गोंयांत फाटले फावट एक सीट भाजपा कडेन आसलें आनी दुसरें सीट काँग्रेसी कडेन आसलें। मात 2024च्या ह्या वेंचणुकेक हें चित्र तशेंच उरतलें काय तें बदलतलें हो प्रश्न आसा, कारण फाटल्या वेंचणुकांचे विशय ह्या वेंचणुकाक ना। विशय बदलल्यात। मायनिंग, म्हादय, डबल ट्रॅकिंग, एसटी रिझर्वेशन अशा साबार विशयांनी तकली वयर काडल्या। आतां हातूंत महिला उमेदवार आसा म्हणटकर महिला शक्तीचो कसो वांटो आसतलो हेंवूय म्हत्वाचें आसा। मायनॉरिटी वोट, SC ST वोट होवूय घटक म्हत्वाचो आसा। हो मतदार कसो विचार करून मतदान करतलो हेंवूय तितलेंच म्हत्वाचें आसा। फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेंत UK लंडन आसपी गोंयकारांचो म्हत्वाचो वांटो थारला। गोंयांत तांच्या समर्थनान इतिहासीक गजाल घडयल्या। म्हणटकर आतां UK लंडन आशिल्ल्या मतदारांचो लोकसभा वेंचणुकेंत कसो वांटो आसतलो हें म्हत्वाचें आसा। तो मतदार खंयच्या वटेन मतदान करतलो हेंवूय तितलेंच म्हत्वाचें आसा। फाटले फावटी काँग्रेसी बरोबर आशिल्ले बरेचशे आमदार आतां भाजपाचे आमदार जाल्यात। म्हणटकर मतदानाची टक्केवारी बदलपाची शक्यताय आसा। आतां ह्या आमदारांनी पक्ष बदलल्या उपरांत तांच्या समर्थक मतदारांनी आपलें मत बदललां काय ना होवूय पळोवपा सारको विशय थारतलो। दक्षिणेत सुदीन फॅक्टरूय म्हत्वाचो आसा। मडकय फोंड्या वाठाराचो विचार करतना ह्या गजालीचोय विचार जाता। ह्या फावट सुदिनाचो भाजपाक तेंको आसा, जाल्यार दुसरे वटेन साश्टीत विजय सरदेसाय राजकारणाचो म्हत्वाचो घटक आसा। जरी विजयाचो गोवा फॉरवर्ड पक्ष वेंचणूक रिंगणात देवूंक ना तरी विजयाचो इंडिया आघाडीक समर्थन आसा। ह्या सगळ्या मदीं जाणकारांच्या म्हणण्या प्रमाण इतलें तरी दिसता, निकाल खंयचे एके वाटेक लागपाक कुसतात। निमाणे मतदार कसो कौल दिता हें म्हत्वाचें। 7 मायाक हो कौल जनता दितली। कौल खंयचे वटेन लागतलो हें 4 जूनाक स्पश्ट जातलें।